इनॉग्रल ऑफ द ट्रॅक्टर जो आताच जाल्लो आहा गांवच्या शेतकऱ्यांनी केल्लो आहा कशी बघता की कलांगूट विलेजीन फार्मिंग मोठ्या प्रमाणान लोकांनी परतून स्टार्ट केल्लें. फार्मिंग एक टायमार फिशिंग आणि एक टायमार फार्मिंग हे दोनूय एक्टिविटी ह्या विलेजीची मेन सोर्स ऑफ इन्कम आसलो. ताजे उपरांत लेट 1975च्या उपरांत 80जान ट्युरिजम स्टार्ट जालें आणि लोक फार्मिंग खंय तरी फाटी धरून ट्युरिजमानूच आसले. आयज फार्मिंग मातशें गेले 3-4 वर्सां आमी प्रयत्न करून फार्मिंग परतून स्टार्ट केल्लें आहा. जो तांकां सपोर्ट लागता तितलोय पंचायत हांव आमदार म्हणून गव्हर्मेंट सगळे जाण सपोर्ट करता. सगळ्यांनी एक मोतान हें काम करपाक जाय. एका मोतान एक मोतान काम करीत जाल्यार सगळ्यांक हेल्प जातलो. ह्या फावटी आमी कंप्लीट जितके व्हांव आसले धाकटे तितले आमी डिसिल्ट केल्ले आहा. गेल्या वर्सा केल्ले तेजे पयलीं वर्सा करता. जे एवरी इयर जी रेंव भितर येता, माती भितर येता, चिकोल भितर येता तितलो आमी काडटा. सो शेतकारांक त्रास जावचे न्हू म्हणून आमी जाता तितले काम आमी प्रयत्न करता एंड वी वील हेल्प. डेफिनेटली कलांगूट ग्रोईंग ग्रीन with the help of village panchayat of Kalangut, like-minded people, NGOs आणि सगळे शेतकार आयज येता ते काळान सगळी शेतां जी उरल्या ती पासून लोक लावपाक चालू करतले. थँक्यू. Last year when we Kalangut Growing Green project started, there was a demand from the farmers that एक tractor चलचेना and the demand was such that last year free BOs दिले आम्ही खूप जणांनी शेतां केल्ल्या. So the tractor had to reach to far ends of Kalangut to plow the field, but normal tractor couldn't go. Costale and lot of time used to get delayed. So this time, buying to the demands of the villagers, we decided to purchase a 4x4 tractor. This tractor can go on any surface. A lot of farmers can now utilize these services which are going to be provided free of cost by the panchayat. Last year and this year also, a route has been made. We are requesting the support of all the farmers that we have made a route and they will follow that route and they will come. Last year, खूप जाणे म्हज्या शेत कर, तेजे शेत कर, no, but we have to follow a system, a route. So it will start from Agarwado, then go to Porwado, Naikado, Gavrado. Ek route kalla. Salis is doing a very good job. All our staff are doing a good job. Chano is our project director. So he will give information and directions to farmers. Everyone's farms we are trying to plow before the 12th of June. Salis 12th? Yes, sir. By 12th of June, all the fields in Kalangut will be plowed. So have patience and make use of all the services that we are providing. Any problems, you can always contact the Sarpanch, contact our ward members. All are there to help you. Thank you. त्यांनी फुलफिल केलो विथ द हेल्प ऑफ आमचो आमदार मंत्री आनी हें बरें काम जालें. शेतकार सदांच म्हणटाले आमी हें करता आनी 2 वर्सांनी पंचायतीन एक बरें काम केलें की सगळे शेतकारांक जे पाड शेतांनी सगळ्यांक फ्री ट्रॅक्टर जावं सारें सीड दिन सगळ्यांक करची म्हण दिलें आनी तेजो लाभ सगळ्या लोकांनी घेतलो. अजून पासून लोकांनी 211 जाणांनी फार्मारांनी हेजो लाभ घेतलो आनी 600 बियो दिल्यो तांकां आनी 250 साऱ्याच्या पोतयो दिल्यो आनी काम चालूच आहे.